मुगेलो व्हिडिओ ते बेनावली एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसलना आंबेली हो व्हिडिओ उजनू हो व्हिडिओ उदक जात जाल्यार तूं थंड कर न्ही आनी तुज्या मनाचे उजवाड येयला पुरो आतां खबर आयकिल्या तुम कितें बोवाड घाता म्हजे व्हिडिओ काडले म्हूण कितें तुका जाय ती तूं काडय म्हूण कळ्ळें तुका कितें हांव जाण तुंगेली नरेटिव्स तुज्या फाटी कोणी आसत तो दुदान धुयताय तुमी तुजे मातशें कितें उलयलें क्रिटिसायज केलो तुम ताका सांगया वागा भाशेन सगळे फेक आयडी चालू जाताय ते फेक आयडी सगळे तुका दाखयता हांव मागीर ओके सेम बीजेपी गेले तो आरजी म्हणो मरे छोटा रिचार्ज म्हणटाय तो स्मॉल रिचार्ज बीजेपीचो सेम बीजेपी आसत ताका दुदान धुयताय ते बीजेपी ना ताका काबार कोताय ते तेसो खबर तुगेली पूण हांव काबार जावपाना आनी तुवें व्हिडिओ काड म्हूण मुगे इमेज डिफेक्ट जावपाना आतां चड वर्स जाले फिल्डा आहल्यार कम टू द पॉयंट तुका पर्सनली टार्गेट कोन्न हेट कोन्न म्हाका तुका सांगपा नाका कित्याक तुवें आमगेलो गोंयकारूच भाव आमी हे गोंयकारां भावान जर तर चेंज कोतलो वो तेज मनार उजवाड जाता जाय तूं तांकां गोडगोडे अनभक्त म्हणून फायद ना अशें म्हूण हांवें समजून घेयलां आनी म्हाका थोडी म्हायती मेळटी थ्रू ध्रुव राठी आतां ती ध्रुव राठीचे पळय लेवल आहा तो उलयता ती तो लेवल बीजेपीचे उलयता एवरीथींग रिलेटेड टू बीजेपी धरतो हिंग हांव पण उलयतां दीस एवरीथींग आय एम गोइंग टू टॉक विथ रिस्पेक्ट टू आरजी आतां चोय सगळे ते व्हिडिओ चोय म्हणून तूं कटले हांव कितें उलयता तें पहले इन्होंने अपने घर के अंदर मोदी के लिए एक मंदिर भी बना दिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं है इन औरतों को देखिए बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता ये सच है अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे ये तो फिर चोय आरजीन कितें करूं तूं धड धांपून एक सारको इन लव मुट्टे भशेन जालो आहा आनी तितू मध्ये तूं पर्सनली फिजिकली तूं आनी दुसऱ्यांकूय त्रासांक घाता हेज्या पयले तुवें त्रासांक घायले आतां थोडे लोक कुशीन चोन गेले पूण तूं चेंज जायना तुका मनोज परब म्हणलो देव तिंग कितें करून दाखयलें ते भाशेन तूं पुजा करपा रेडी आहा आनी तुवें म्हळें ती उतरां सो एक्झॅक्टली तो सांगत पळय ध्रुव राठी सेम तूं कोता तुका तो देव तूं त्या देवा सोर कोता केन्नाय फादर भिस्माका सोर कोता 5,000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार हैं। ये मान चुकी हैं कि मोदी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन फिर भी तू जाना दैट मनोज परब एन आरजी हैज लॉस्ट द प्लॉट विथ रिस्पेक्ट टू अ रीजनल पार्टी इन गोवा म्हणून एंड ही हैज लॉस्ट द प्लॉट ऑफ गेटिंग दैट 100% सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज तेरी आसतना तू ताका घोट घेवन रावता बिकॉज तूं तेरी आसतना म्हणटलो ना आमी तेज बरें रावताय कित्याक तूं आतां सिजन जाला तुका कंडिशन जाला सो तूं एक काणी आहा एक होत्या मरे ल्हान आसतना बरें दाटो चेनीन बांदून दवरले जाय तूं तो अळजाल म्हणटरी मागीर सुतान तेका बांदिल्लो जाय तूं तो हूंय तें सूत मोडूंक पावना तुगे गोत आतां तेसो जालो आहा सो तुका तितून रावपा जाय कितेंय करूं तूं म्हणटलो फकत मनोज परब ऐसे तू फोकस मिटोला आरजी वोट मोदी को ही देंगी। एक आदत गया लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। इस मोदी सपोर्टर का देखो क्या कहना था। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग तू जाना इंडियन डेमोक्रेसी सारखी डेंजर आहा मग तेरी आसतना आनी आखो वर्ल्ड जाणाय that the democracy in India is in danger. Intellectual जाणाय सोशल वर्कर एक्टिविस्ट जाणाय शिकलेले भायल गांवांत देखून जाणाय जाणा अंडर बीजेपी रूल मायनॉरिटीजांक आनी लायफ ना हिंगा वी हॅव टू बी स्टेईंग एज थर्ड क्लास सिटीजन आनी तू ऑल्सो जाणा दॅट ही आरजी पार्टी कॅनॉट फॉर्म द गव्हर्नमेंट एट द सेंटर तेरी आसतना तुम्ही सगळे एकठांय जावन हे वोट्स डिवायड करून बीजेपीक ही विक्ट्री दिवपा आहाय आनी त्या संवसार देखून लासोन पड मुट्टू पूण आपूण फकत वोट आरजी मारतलो तूं दुसऱ्यांचे व्हिडिओ काडा आज आमी व्हिडिओ काडपा लागले
तू चेंज जातो काय म्हणून. आग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते. आप लोगों को ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही हो, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है. कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया. ये हमारे ही देश के लोग हैं. अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा. जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, समाज में किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हो सकता, ना हिंदू मुसलमान के बीच, ना ब्राह्मण दलित के बीच, और ना अंधभक्त और लिबरल के बीच. वी द पीपल. आणि चोय तो सांगत तेच कोण थोडे शिंकोप आलो मनीस कित म्हणटाय आरजी आहाय ते म्हणटा शिंकोप आले कित जालें आम आरजी सोडपाचो ते भाशेन उलयताय. तो अनभक्त उलयता ते भाशेन थोडे जाण आरजीचे सपोर्टर थोडे शिंकोप आलो ते हेच उलयताय. तुमकां इतुले फोट मारताय ते तुम कोणा तुमचा गुलाम कोण दवरले तेणे. तो एक टायमार म्हणटालो 50,000 इलेक्शन कार्ड कॅन्सील केले म्हूण उगडासा जाल्यार नियाळ पयर. हांव चॅलेंज कोता 50,000 कार्ड हेमी कॅन्सील केले जाल्यार हे सारखे बीजेपी भाशे कोताय. हे वत मरे तितू स्वत घाताय आनी मागीर 75% फोटी घाताय आनी तुका दिताय आनी तूं ती गिटा आस तशीच एनालायज कोन्ना आसतना 50,000 वत करप म्हणजे मोर देन 1,000 वोट्स पर कॉन्स्टिट्युन्सी. हेर कॉन्स्टिट्युन्सी सोड मुगे वेळ्ळे गांवांत 1,500 वोटां कॅन्सील केले जाल्यार ताका एवरेज काड आनी एवरेज काडून जाल्यार तुका खंयचेय कॉन्स्टिट्युन्सीन 1,500 वयर जर तर ताणें कॅन्सील केलें जाय तूं तेणें ड्यू टू दे एफर्ट्स ते कोण मेले ते गेली कोण UK गेले ते गेली तितूंक हायनाकू सांग. दोज आर नॅचरली गोइंग टू गेट कॅन्सील्ड. तूंय जाण घांटी म्हूण पळय केल्ले मायग्रंट ती वत की तूं कॅन्सील केले ती दाखय. 50,000 म्हणटा ह्यो फोटी मरे तो तुका दिता सिरोपी मरे तो तूं कोळये घाल दिता तूं ते मागीर गिटा. सो जात जाल्यार चेंज जाव. पीपल ऑफ इंडिया, हमें यूनाइटेड रहना होगा. इन लोगों का मजाक उड़ाने से इनमें कुछ सुधार नहीं आएगा. हमें ये समझना होगा और इनको समझाना होगा कि कैसे ये मानसिक गुलाम बने. जानते हैं तुझ्या बाब तुका सांगता आम गोंयकारां भितर डिफरन्स कोणाक गोंयकारां भितर डिवायड घेनाका. लंडन गोंयकार म्हूण सेपरेट करून तांकां कुशीन काडनाका. आम गोंया पळय गोंया रावन ह्या मातयेर पळय काम कोताय तांकां तूं हेट कोनाका. आम भितर एक आख्खी एक लायन मान तूं आमकां तेजे दोन कुडकी कोनाका. इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. सही सुन, इस वीडियो को देखिए. आपने बयान जरूर कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है. वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप. अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना. उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? चोय हे भाशेनीच तो तुमचे बरे तोकल्यांक जाता. तुमगे सेन्सिटिव्हनेस पळय हा कित्याक नॉर्मली कोणूय आमगे गांव सोडयता देश सोडयता तेतून ताका एक कनेक्टिविटी आसता. तेका सेन्सिटिव्हिटी जाता आपल्या देशा पासत आपल्या गोंयचे पासत आनी हे सेन्सिटिव्हिटीचेर तो तुमगेल्या मनाचे हेटा आनी तो सांगून सोदिता आपूण गोंय साल्वार करतलो. फकत उलोवप फकत आपूण गोंय साल्वार करतलो म्हणजे हेर गोंय आहाय ते कोण कांय कोना अशें. आनी हे तूं तेगेले गिटा तेंच आनी मागीर तूं ती भास उलोवपा लागता आनी तुमी तेच उलयताय. मागीर गोंय फकत साल्वार केल्यार मनोज परब गोंय आनी फकत गोंय साल्वार करतलो फकत आमगेलो मनोज आरजी आनी मागीर त्या डिक्टेटरा भाशेन तेगे एक सिंबल आसा तो हाटल्यान ते भायर तुगे सिंबल एक स्पेशल टर्म आनी ते टर्म म्हळ्यार इन दीस केस इज उजो. ह्योच वस्तू तुका म्हळ्यार तेणें हावयले आनी तुज्या मनाक आयला फकत गोंय साल्वार जातो जाल्यार फकत आरजी फकत मनोज परब हो तुगेलो सेवियर म्हूण आनी तूं मागीर तेका चोवपा लागताय होच आमगेल्या गोंय साल्वार करतलो म्हूण. आनी हे घान तेम तुका सारको आख्खो कंडिशन करून उडयला. एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, एक सिस्टम है जो पीछे से चलाया जा रहा है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए. एग्जैक्ट हे तो ध्रुव राठी सांगत तेचे हेचे फाटल्यान हे व्हॉट्सएप ग्रुप आहा तुगेले आनी तेच उतरां तुमी म्हणलो हांवें पयलीं मनोज परबान म्हळें तेको ग्रुप्स आहाय म्हूण. हे ग्रुप्स करप आनी हे ग्रुपांतल्यान हे व्हॉट्सएपांतल्यान तुमगे सदां पॉयझन दिवप आनी हे फाटल्यान सावन पट जें चलता
हे फाटल्यान एक माफिया टायप ऑफ ग्रुप आसता हे तेगेले ते IT सेल म्हणटाय आख्ख्या गोंयान आमी IT सेल म्हणून केन्ना आयकोना हे आरजी येयल्ल्याक हे IT सेल म्हणून आमी आयकिलां गोंयांत आनी हे IT म्हणल्यार ते सारके एक्सपर्ट आहे हो IT एक्सपर्ट तोय सोड गेलो तो हे IT सेल तुम फीड कोताय दीस रात बॉम्बार्ड कोताय। राजस्थान में हो रही मंदिर की डिमोलिशन को लेकर अमन चोपड़ा ने फेक न्यूज फैलाई थी। अपने प्रोग्राम बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, आम जनता को मुफ्तखोर बताते हैं, किसानों को है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो लोग खतरनाक माफिया चला रहे हैं उन लोगों को किसी चीज का डर नहीं है। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आता है किसी जानने वाले से, आप उसके झूठ को पकड़ लेते हो और बताते हो कि असली फैक्ट्स क्या है। वो आपको इसलिए वोटिंग म्हणा वेर ना जेन्ना एक हाऊस डिमोलिशन जाल्लें तेदो ना आरजीच्या मनशांनी थिंगा व्हिडिओ घायले आमी सकाळ वळपाक गेल्ले म्हूण आनी म्हाजी कळोन येयलें हें सगळें फोटींग म्हूण पूण तेदो म्हणल्यार तुगेली ब्रेन वॉश जाली तेदो म्हणल्यार थंय चिंतिल्लें आरजी म्हणलो तुगे सेवियर म्हूण आनी हे वॉट्सॅपांतल्यान कोण धाडटाय तेगे नंबर म्हाका कोटाय सो ते कितें कोताय हे अनआयडेंटिफायड काम कोताय फेसबुकांतल्यान जावन आनी हेर जे IDs आहाय तितून ते फेक ID यूज कोताय आख्खे गोंय जाणा आरजी के सपोर्टर मोस्ट ऑफ देम दे यूज फेक IDs आनी हे तेगेलो सारको मोडस ऑपरेंडा इट इज एक्झॅक्टली लायक द डिक्टेटरशिप रायट फ्रॉम जर्मनी हे जर्मनी आनी हे डिक्टेटर्स ऑफ RSS आनी डिक्टेटर्स ऑफ दीस BJP हेंगेली सेम टू सेम तेंगेले कॉपी पेस्ट हे सगळे मेथोडॉलॉजी हे यूज कोताय आनी तितून ते तुका फसयला बाब जात जाल्यार सगळे कडेन तुकडे न्हू मुगेले जायते गोंयकार भाव हिंगा न्हू गोंयान गोंयचे भायर आनी इंडिया भायर आहाय हे सगळें बरें करून नियाळ कराय एंड ट्राय टू फायंड आउट द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस डिविजन अमंग गोन्स एट दिस लेवल सारखे। तो सरकार चाहे तो इस झूठों की फैक्ट्री को तुरंत बंद कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। जब इस व्हाट्सएप माफिया को चलाने वाला खुद बीजेपी IT सेल है तो बीजेपी की सरकार उसे क्यों रोकेगी? सिंगापुर के एक चोय तू बरोबर नोटीस कोय कितुली वर्स जाली 2-3 वर्स जाली म्हाका जायत पुजार मद मदे आरजीके भुरगे ट्रोल कोताले हांव तुजे वाटे वचनासतना आतां म्हज्या नाका वयल्यान गेले सो आतां हांव जबाब दिवपाक लागलो आतां जबाब दिवपाक लागलो ते सगळे ते म्हाका पट्टेवाले म्हणून लागले हे जे आरजी बराबर नाय ते सगळे पट्टेवाले जे BJP बराबर नाय ते सगळे गद्दार आनी सेम मोडस ऑपरेंडा आरजी यूज कोताय नाजाल्यार तूं हें नोट कर। सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू टू अंडरस्टँड ध्रुव राठी सांगत तसो जरी तर सरकारा जायो जाल्यार हो नाका आडगुंडाय कोताय त्यो सरकाराच्यान तेका बंद करूंक जाता। तुम नोट केला कोण म्हणटाले ते हांवें आयकिल्लें की बॉम्ब स्क्वॉड दिवप तें जाय तेदो प्रोटेस्ट कोत तेदो तेका सिक्युरिटी दिवप आमकां परमिशन मेळना तेदो तेका परमिशन दिवप हें कोण करप हें करप फकत BJPन जाल्यार हे BJP आनी हेका हो लीक आहा वो ना हेजे तूं नियाळ कर तुजे बाप। न्यूज चैनल ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी जिसमें उन्होंने बीजेपी IT सेल के एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू किया था। सुनिए उसका क्या कहना था। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं बीजेपी IT सेल में काम करता हूँ। एक टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है और हमारा मेन काम होता है उस टीम का शायद डिफेम का, वो चीज़ें अपलोड करते हैं उन्हीं के कमेंट सेक्शन में हम जाके उनको डिफेम करते हैं। तेगे IT सेल पळया तो ते BJP IT सेल ओपोनंट सांगेले स्कीम डिफेम कोताय ते कमेंट घालपाक ते हेजे सगळे भुरगे आसताय सेम टायप ऑफ भुरगे तुगे आरजी आहाय हे फेक ID कोण ते स्कीम डिफेम कोनाय ते मनशा इंडिव्हिज्युअल पर्सनल डिफेमेशन कोताय आनी हे तुगेले आयजी न्हू हे आमी चोयी दिले जेन्ना तुमी शंकर पॉलची ट्रोल करूंक लागले तेजे फाटल्यान तेणें व्हिडिओ काडूंक लागलो मागीर तुमी शंकर पॉलची पट्टेवाल म्हणलो तेका आयले पयले म्हणूंक लागले तेजे फाटल्यान थोड्या तेंपान वी केम टू नो तुमी रामा ट्रोल करूंक लागले मागीर रामा काणकोणकर जेन्ना व्हिडिओ काडूंक लागलो प्रेस दिवपाक लागलो मागीर तुम रामा पट्टेवाल म्हणले रामा तुमी लेंबड्या म्हणूंक लागले आनी हांव अगो आहलोलो तेजो देखून तुमी जाप काडूना
त्याचो तुका हांव बोर म्हणटाले तुमी आतां जेन्ना तुमी म्हाका ट्रोल करूं लागले आनी त्या ट्रोलिंगाचेर हे जुजे ते बेनावली असो मनशा लागून जेन्ना आतां हांव व्हिडिओ काडूंक लागलो जाल्यार तुमी आतां म्हाका ट्रोल करूंक लागले आनी म्हाकाय लेंबडी म्हणटाय म्हाकाय तूं पट्टेवाल म्हणटाय म्हाका डिफरन्स जायना आनी तुगे फेक आयडी वाल पळय म्हाका कितेंय डिफेम कोताय न्हू इट विल नॉट मॅटर गट्साय जाय तूं फेस टू फेस कॉल टॉक ऑन अ व्हिडिओ कॉल मी इफ आय हॅव डन समथिंग रॉंग टेक अ कॉल फोन कर कितू पुजा हांव तुगे ते फेक आयडी वाल्या कडेन फोन नंबर दिता कर फोन ना तुगे फोन दी हांव कोण तुका फोन ते गट्स आसनाय हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे तब जाकर इंटरनेट का काम बना तो जब सो एक्झॅक्टली रेप्लिका तुका सांगत ना कॉपी पेस्ट हो अमित शाह उलयता 32 लाख व्हॉट्सएप ग्रुप सेम स्टेटमेंट तुगेलो सुप्रिमो कोतालो आमच्या कडेन 80 मायज व्हॉट्सएप ग्रुप हांवें म्हणटालो तुमकडे इतुले ग्रुप आले एक विलेजींतुले ग्रुप्स आसले सो हे ग्रुप्स कितकोन स्ट्रॅटेजी सेम आनी दुसऱ्यो आनीक त्यो फोटी मारून तुमकां तो कॅप्सूल घातालो हुंय आय ते फुलवाले धंदेकार हुंय आय ते नुस्त्या धंदेकार न्हायेले आनी एकलो घायलोलो रिबन कातोले व्हॉट्सएपाचे व्हिडिओ कोण घायले जाल्यार 2-4 म्हयन्यांनी फॉलोअप जाला थिंग फॉलोअप जायना पूण दुसरे फॉलोअप कोणा जायत तेंचे प्रश्न घालपा नंबर 1 येताय तुमी 100 पासा प्रश्न घातले हेच कितें जालां तेच कितें जालां तुवें आमकां आण बसयले दिसताय कामाक तूं कोता येत तें तू मरे थिंग फंड्स कलेक्ट कोता व्हाट्सएप माफिया के मेनली 4 डिपार्टमेंट्स हैं और ये चारों डिपार्टमेंट्स हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बड़ा सीधा कारण है। किसी भी तानाशाह को अगर देश को डिक्टेटरशिप बनाना है तो उसे देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी पर अपना कंट्रोल जमाना होगा। जो भी देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें ब्रेन वॉश करना होगा। जर्मन डिक्टेटर हिटलर का एग्जाम्पल लो तो उसने एथनिक जर्मन आर्यंस को अपना निशाना बनाया था। उस वक्त वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी इन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए एक झूठा डर का चोय एक गुलाम करपा पड सिस्टम आहा न्हू तो ध्रुव राठी सांगत ते भाशेन तेका 4 स्टेप सिस्टम आहा तो फर्स्ट स्टेप इज तेका 2 भाशे मनीस जाय एक मनीस ज्या मनशा तो दाखयता तेच मोग आहा मू आनी तेगे सेंटिमेंटाचे हेटा आनी तेंक कितपड लायक जाता तेसले तो मागीर बॅक होम कोता फॉर एग्जाम्पल तेका आउट ऑफ गोवा पड चडशे रावताय NRIs आनी तेसोले मेन तेंक टार्गेट करप कित्याक ते फंड येताय दुसरे एसी तुम पड कोण लायक जायनाय न्हू तेचेर हेट स्पीच करप फॉर एग्जाम्पल हिंगा ते घांटी म्हूण दाखोवप सो जेन्ना ते घांटी म्हणले जाल्यार इमोशनल आमगे गोंयकार पळय ते फुलताय मागीर सो तेंक दिसता आतां हो सुप्रिमो तुका आख्या विंगणांतलो सालवार कोतो म्हूण आनी ऑल पीपल फॉल प्रे टू सच पीपल देन सो ही तेगेली टेक्निक दिस इज द फर्स्ट लॉ माहौल बनाया ज्यूस को लेकर। ये कहा कि देखो ज्यूस से देश को कितना बड़ा खतरा है और भड़का सेकंड थिंग तो हेटा ही प्लेज ऑन युअर प्रायड तुगे प्रायड कितें सगळ्यांगे प्रायड आमी गोंय आहाय तेंगेली तशेंच गोंयच भायर कोण आसताय दे टेक मोर प्रायड इन बींग गोवन तेका लागून ते आमी गोंयकार गोंय साल्वार करप तो एक फोकस करप एंड दीस इज द मेन फोकस which usually more people who are away from home तांकां तेच सारकें एक मोग आसता सो त्या मोगाचेरी तेणें ते एक हेडप ही प्लेज ऑन दॅट इमोशन ताका लागून ते ऑल द टायम आमी गोंय साल्वार करया गोंयकार आमी गोंय साल्वार करया गोंय साल्वार कोतो जाल्यार फकत मनोज कोतलो गोंय साल्वार कोतो जाल्यार फकत सुप्रिमो कोतलो आनी दीस इज वॉट ही सेल्स यू इन द सेकंड पार्ट कित्याक डायरेक्टली इफ ही ट्रायज टू विन यू ऑल बाय showing hate to somebody, you may not fall into the trap. So first he plays on your emotion. He gives you what you like.
ही गिव्स यू वट एवर योर फीलिंग. विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी. एक बार आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है. ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है. ये देखो हम कितने बड़े विक्टिम हैं. हजारों सालों से इन लोगों ने हमें कभी उठने नहीं दिया ऊपर. एक बार आप इसमें विश्वास करने लग गए तो अगला हमला आप पर होता है डिपार्टमेंट नंबर 3 का. यू आर इन डेंजर. आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो. हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है. ये देखो ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे. ये देखो वहां पर क्या हुआ. ये देखो वहां पर कैसे साधुओं को मार दिया. आपके साथ भी ये हो सकता है किसी दिन. और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? वो सब इनके साथ मिले हुए हैं. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी. आप खतरे में हो. और जब ये डर आपके अंदर भर दिया जाएगा, इस डर को बचाने के लिए आएगा डिपार्टमेंट नंबर 4, मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी. कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे. मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं. व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार हैं. किसी भी इलेक्शन से एकदम पहले स्पेशली ये 3rd और 4th डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं. आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे, अगर हिंदुओं को बचाना है तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दो. जस्टिफिकेशन क्रिएट करने के लिए अनगिनत झूठी कहानियां रची जाएंगी. तो शॉर्ट में एक बारी फिर से आप क्रोनोलॉजी समझिए. मागीर हे सगळे जाले. मोग, राग, विक्टिमायझेशन जाले. मागीर तुगेलो लास्ट डिपार्टमेंट जाता. त्या डिपार्टमेंटात तो तुजे भिरांत घाता आनी केन्नाय तूं तेगे उतर आयक. तो म्हणटा तुमच्या घर घरांनी येवन मारतले, घर घरांनी घुसतले, हे घांटी घुसतले, आमकां काबार करतले. तुजे हितूनय तुमचे भिरांत घाता. सो मागीर ते भिरांतेन तुका कितें जाता? आतां खंय वचप? हे सगळे चोर सांगिल्लें तेणें ऑलरेडी गोंया आहाय तितले चोर. सो आतां तुका आनी कोण सेवियर ना. तुका एकूच सेवियर आहा मनोज परब. तुका एकूच सेवियर आहा सुप्रिमो. तुका एकूच सेवियर आहा आरजी. सो ते चिंतपाची सगळे डिपार्टमेंट बंद जाताय. तुगे आज जोड मागता एक गोंयकारा कडेन, एक गोंयकारा कडेन. जरी तर हे हांवें सगळे पळय डिपिक्शन दाखयलां, हितून तुमकां थोडे तरी सद दिसत जायत. आनी एक देखून आमगेलो गोंयकार भाव हे सगळे पिक्चर बरें करून नियाळ करून कुशीन चल जायत जाल्यार तेज्या व्हडलो हॅपी आनी कोण आसपाना. आउट ऑफ गोवा म्हणटे भाशेन हेका हो व्हिडिओ केशे भाशेन शेअर करे. जात तितूलो हो व्हिडिओ गेलो शेअर करे एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. अहंकार, फिर सेल्फ पिटी, फिर नफरत और फियर, डर. कोई हैरानी की बात नहीं कि ये सब सुनने के बाद एक आम इंसान मानसिक गुलाम बन जाता है. और यही चीज दोस्तों हिटलर के समय में भी होती थी. हालांकि उस वक्त कोई व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन अखबार, रेडियो और फिल्मों के माध्यम से यही 4 डिपार्टमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए. पहला, इन सभी जर्मन आर्यंस को कहा जाता था कि आपकी नस्ल कितनी महान है, आप कितने महान लोग हो. अब सब आज आप देखो कितने बड़े विक्टिम हो. हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है, हमारा देश कितनी मुसीबतों से गुजर रहा है और इस सब के लिए जिम्मेदार हैं वो यहूदी लोग. तीसरा, आप खतरे में हो. देखो वो ज्यूज आकर हमारे देश को खत्म कर देंगे, वो आपके घरों में घुसकर आपको मार देंगे. और चौथा, डरने की कोई बात नहीं, हमारे सुप्रीम लीडर आकर हमें बचा लेंगे. ये हिटलर हमारे भगवान के अवतार हैं जो सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे. एक चीज दोस्तों, कांग्रेस चाहे अपने मैनिफेस्टो में कितनी भी अच्छी चीजें डाल ले, बीजेपी वोट फिर भी मोदी को ही देगा. क्यों? क्योंकि इस व्हाट्सएप माफिया ने उसे मानसिक गुलाम बना दिया है. उसे ये एहसास दिला दिया है कि एक मोदी ही तो है जो तुझे आकर बचाएगा. चीजों बन जाता है वहां व्हाट्सएप माफिया के लिए, क्योंकि वो उनका एजेंडा आगे बढ़ा रहा है. कंडीशन केवल एक है कि अपना दिमाग मत लगाना, सवाल मत पूछना, कुछ वेरीफाई मत करना. यहाँ आपको मिलेगा खूब सारा गर्व. इसमें एरोगन्स येला, सुप्रीमोत इतुले एरोगन्स येला दॅट आज जे मनीस भायलगांवांत ते फंड कोताले, लाखान पयशे धाडले, ह्या लोकांगे देखून तो आतां फोन घेयना. कितें डिस्कशन करता म्हळ्यार तो कोणाले आयकपाक रेडी ना. आनी ही टोटल डिक्टेटरशीप ही तेणें तितून आतां सारकी मांडून दवरल्या. आनी तो आज जाणा हे सगळे तेगेले थोडे जे काउंटीड पड मनीस आहाय ते सगळ्या ब्रेनी तेणें उंगरी मान दवरल्या. आनी तूं तुजे बाप तूं एकलो आहा. सो जात जाल्यार त्या उंगरे तूं भायर सर. आनी ह्यार उलटी फुशी तुगेली. देव बरें करूं.